वेंजी बाब आयज सावथ गोवा तुमच्या अलायन्स पार्टनर तिकेट डिक्लेअर जाल्लेली आसा. सो तुमी कशें पळयता आतां कितले पॉझिटिव्ह आसा? सो आज जे कॅप्टन विराटो नाव डिक्लेअर केला सांगतात आणि तातूंत मुखार पालपा नाव नाका सो इट इज अ व्हेरी गूड पॉझिटिव्ह इंडिकेशन आणि आमी आमचें काम एज अलायन्स पार्टनर्स जाल्यार 10 दिसां लागून वी हॅव स्टार्टेड सावथ प्लस इन द नॉर्थ पणजेय आमी एक अवेलेबल कॅम्पेन केली. सो आमी सदां विदाउट द नेम करताले बट फायनली टुडे इवनिंग वेन वी आर गोइंग टू डू वी वील हॅव द नेम वी वील प्रमोट कॅप्टन विराटो अँड पॉझिटिव्हली वी वील एबल टू नाव मूव अहेड आणि लोकांकूय एक पॉझिटिव्हनेस आहा की असलो मनीस जाय आशिल्लो की हू वील एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock and start moving out, doing the campaign till 12 o'clock working. So I think this is possible with both the candidates. Both the candidates have the caliber of party. And आज it is not only about one particular party, it is about the India Alliance. So entire India Alliance एक जाल्ली आसा, सो सगळ्यो पार्टी एक जाल्ल्या. सो लोक आज पळयता की सगळ्यांनी एकठांय जावन वोट मारपाचो. पीपल आर ऑल्सो चेंजिंग देयर मायंड. आज भरपूर जे रुलींग पक्षाक जो लोक आशिल्लो, जो फिक्स केडर आशिल्लो तेवूय पळयता नॉर्थाक दुखलेले आहा कित्याक कोविडा टायमार कांयच करूंक ना तेमगेल्या मनशांनी आनी सावथाक हाडून जे बसयला कॅन्डिडेट तेमी आपल्यागे कॉर्पोरेट वर्ल्डांतले कांय कोणाक पावूंक ना इतली आनी आतां वखदारू वोट मार म्हळ्यार कशें जातलें. सो पुरो समाज जो आहा रुलींग पार्टीचो तो दुखलेलो आहा आनी इट लुक्स लायक अ वन सायडीड बॅटल. जेन्ना ते दोन्ही कॅन्डिडेटां नांव आयलीं सो नाव इट लुक्स लायक द गेम इज बिकम इजी फॉर अस एंड इट बिकम्स अ वन सायडीड बॅटल. इट लुक्स लायक इंडिया अलायन्स इज गोइंग टू विन आनी देर इज नो स्कोप फॉर दी रुलींग. पयलीं दिसतालें की इट इज बिटवीन द BJP एंड इंडिया अलायन्स but now it doesn't looks like it is between the BJP and India Alliance. It looks like it is India Alliance and India Alliance all its way across to सो मातसो लेट जालो का दिसता डिक्लेअर जावपाक काय एक म्हयनो पुरो जाता आनी कितें जालें मग तें लेट म्हणल्यार आमकां दिसलें तें लेट जालें म्हूण पूण जितली लेट जाली तितली उपेक्षा लोकांगेली वाडली आनी इंडिया अलायन्साक ऑर्डर आयली. सो तें एक बऱ्या पडलें. ही सर्वे आमी पळयताले आतां good at least 5-6% of vote has increased because of delay and anxiety. So I think that was a good thing, good positive strategy असली. सो दोन्ही सिटां जिखपाक शकता म्हणटा तुमी? पॉझिटिव्ह जिखपाकून इट इज गोइंग टू बी अ लँडस्लायड विक्ट्री. इट इज नॉट ओनली अबाउट विनिंग, इट इज अबाउट गिवींग अ स्वीप यू नो म्हणजे आनी नाच बोगलेर असो कोण तसलो विक्ट्री गोंयकार दाखयतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.